धर्मीक एकचार ही गोयची खाशेली वळख। हांगा सणा परबांक मुसलमान हिंदूंच्या घरा वयतात, हिंदू क्रिस्तावांगेर वयतात, मुस्लिम भावांगेर वचून खातात, एकामेका भितर खोशी वांटून घेतात। हो एकचार हें वातावरण हांगा सासणा खातीर तिगून उरपाक जाय। धर्मीक दुराय जावपाक दिवं नाकात। म्हापशेचो आमदार जोशिया डिसोजान उलो मारला। म्हापसा धुळेर आकायच्या शिवाजीच्या पुतळ्याची कोणे तरी नासधूस केली। ते फाटभुंयेर जोशियान हो उलो मारला। पुतळो विद्रूप केल्ल्याची खबर कळटकच लोकांनी थंय धांव घेतली। पुलिसांनी आनी सरकारी यंत्रणेन कायदो आनी सुवेवस्था हाती भायर वच्ची न्हय हाची जतनाय घेतल्या। पुतळ्याची लुकसाण केला म्हूण कळटकच राजकारण्यांनी आपापल्यो प्रतिक्रिया दिल्यात। प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी संयम बाळगुपाचो उलो मारला। आयकुया विविध प्रतिक्रिया। Very sad to see this type of things happening in Goa. I have lived in Goa, born in Goa for the last 34 years. अशें केन्ना पयलीं जावंक ना तें सुद्दां म्हापशान अशें पळोवपा खातीर पयले फावटी अशें घडटा. I would like to say that there are some elements that are trying to instigate hate and disrupt the harmony that is there in this beautiful state of Goa. We live in a place where everybody lives together irrespective of religion. आता चोर लागीं पावला, म्हाका खबर आसा की सगळे जाण एकामेकाच्या घरान वयता. आय नो दॅट मुस्लिम्स गो टू हिंदू होम्स, क्रिश्चियन्स गो टू हिंदू होम्स, हिंदूज गो टू each other's homes. This is how we celebrate all our religious festivities in the state of Goa. And I think Goa has always been an example that has been showcased across the entire country. म्हाका वायट दिसता पळोवपाक की अशें ह्या दिसांनी घडपाक येता. And I expect the police department to take strict action. They are investigating the issue. I would not want to comment on that. But खंय commercial area जावन आसा, industrial area जावन आसा, थंय सगळ्या कडेन कॅमेरा आसा. म्हाका दिसता खंय ना खंय तेजेर निर्णय येतले. Let the officials take it, handle this in a very strict manner. I don't think there should be any compromise or trying to instigate fear amongst people and to disrupt our communal harmony that we have so peacefully preserved for the last so many years since we have got liberated in राज्यातली पीस ही पीस ताका डिस्टर्ब करपाचें आसा म्हणून हो प्रकार करता अशें म्हाका दिसता। या देशाच्या संस्कृतीचेर आघात आसा, ह्या देशाच्या एकतेचेर आघात आसा आणि हो आघात जर अशें करपाची संदी परपट जर केली जाल्यार निश्चितपणे आमकां आमचो सगळ्याचो अपमान आसा आणि म्हणून सगळ्यांनी जागृत रावचे आणि ह्यो समाज विरोधी देश विरोधी घटना हे हाडपाक आपलें योगदान सगळ्यांनी दिवचें हांव परत एकदां सगळ्यांक ते सगळे आमी फुटेज घेतलेली आसा. वी आर मॉनिटरींग. वी वील ट्राय टू सी दॅट वी मे एबल टू गेट सम क्लूज इन दिस मॅटर. मजगती काय शिवप्रेमींनी म्हापशेची इंडस्ट्रियल इस्टेटीत पुतळ्याक सुवात दिवची, थंय नवो पुतळो उबारतले अशें सांगलें. शिवाजी हो रयतेचो राजा म्हटल्यार सर्वसामान्यांचो राजा अशें बिरूद लाबिल्लो छत्रपती. महाराष्ट्रा बरोबर गोंयांतय ताचे मोगी आनी अभ्यासक आसात. कांय जाण विचार आनी आचरणाच्या रुपात शिवाजीचे आदर्श सांबाळटात, कांय जाण पुतळ्यांच्या रुपान. कांय जाणांनी ताका जाती पुरतो मर्यादीत दवरला, तर कांय जाण राजकारणा खातीर ताचो वापर करून घेतात. शिवाजी सेक्युलर राजा आसलो हे खूबच कमी जाणांक खबर आसा. ताच्या पुतळ्याचे विध्वंस करपी साबुद्दीर आसात काय ना हो वेगळो प्रस्न. पूण अशा घडणुका उपरांत समाजांतलो एकचार आनी स्वराज्य मोग आमी विसरतले काय कितें हो म्हत्वाचो मुद्दो. हेच्यापेक्षा डबल प्रेम हे वाटतले हेची ग्वाही तुमकां आज दिता. म्हणून आमी सगळे हांगा येयल्ले आसात आणि आता जे राज्यकर्त्यांनी स्टेटमेंट केले हांव तेंच्या कडेन हें मागता. समोर IDC आसा, इंडस्ट्रियल इस्टेट, आमकां एक बरो जागो दिवचो कॉर्नराक छत्रपती शिवाजी महाराजांची मुर्ती तेच्या पेक्षा मोठी हांगा स्थापन करपाक. कारण ही मुर्ती आसा ती मातशी अशी आसा की हेची सुरक्षा इतली करपाक शकना. कोणी येवन कितें करूंक शकता. पण आमकां एक अशी प्लेस जाय इंडस्ट्रियल इस्टेटीन मध्यवर्ती ठिकाणी या छत्रपती महाराजांची मुर्ती आम्ही लावूंक शकतले. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार आनी मनीषा जाधव.